गोंयान जो हो ड्रग्साचो इश्यू आसा, दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम इश्यू. जो तो यंग यूथ आसा पळय तो जो ताका मरण आयले बिकॉज ऑफ ड्रग ओव्हरडोज. दिस इज नॉट वॉट हांव म्हणना, हे मेडिकल रिपोर्ट्स म्हणटा, हे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्स म्हणटा. थोडे मंत्री आसा नॉर्थ गोवान, हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे, जे हे शील्ड करपाक सोदता की दॅट डेथ ऑफ द young boy was because of a heart attack and because of some other reason. The death was clearly because of drug overdose. आणि थोडे मंत्री नॉर्थ गोवाचेच ह्या ड्रग नेक्ससान ऑफ बाईंग अँड सेलिंग इन्वॉल्व आसा. हांव पुलिसा कडेन मागता की तुम्ही ह्या जे ड्रग नेक्सस आसा हांकां धरपाक बेगीतले बेगीन तुम्ही धरपा जाय. हेतून जे मंत्री इन्वॉल्व आसा ते मंत्रींक सुद्धा तुम्ही एक्सपोज करपा जाय, बिकॉज द यूथ ऑफ गोवा आर बीइंग इफेक्टेड. त्या खातीर आमचे गोयचे नाव ह्या देशभरान खूप लोक आता येवपा भिता, बिकॉज हांगा ड्रग्साची सेल चल्ला. पेरंट्स आर नॉट फिलिंग सेफ टू सेंड देयर चिल्ड्रन हियर टू गोवा. सो गोयचे नाव खरे ह्या अर्थान देशभरान वाट लागता. त्या खातीर हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की तुम्ही एक प्रोब करचे, तुम्ही सगळे हे फूल रॅकेटाक तुम्ही धरचे आणि कोणाचे प्रेशरा अंडर येना आसतना जे मंत्री सुद्धा इन्वॉल्व आसा तांकां सुद्धा तुम्ही एक्सपोज करचे. आणि इवन हांव भारतीय जनता युवा मोर्चाक विचारपाक सोदता, तुम्ही आता खंय न्हिदल्यात जेन्ना हे यूथ मरतात, गोयचे यूथ तरणाटे मरतात, गोंया भायले ट्युरिस्ट येवन मरतात तेन्ना, आणि ते बी ड्रग्स खातीर. तुमच्या सरकारा अंडर हे ड्रग्स हे विकले जाता, तेज्या खातीर तुम्ही कितें आवाज काडना? तुमकां खरेंच गोयचे भुरग्यांचे जर पडला, एबीव्हीपी सुद्धा ते खंय आसा सध्या? नाका आशिल्लें तुमकां येता आनी तुमी खंयचे इश्यू घेवन कितें इश्यू क्रिएट करून तुम्ही पुतळो जळयता काँग्रेस ऑफिसा भायर. येवचे, अवश्य येवचे, तो सगळो स्ट्रेंथ घेवन तुम्ही येवचो, पण ड्रग्साचो इश्यू घ्या. पण इश्यू जे गोंयकारांक युथांक जो इफेक्ट जाता तो इश्यू, तेच स्ट्रेंथ तुम्ही वापरा आणि गोयचे जनतेचे इश्यू घेयात न्ही. कित्याक घेना तुम्ही? हांव मागता परत एकदा पुलिसा कडेन की तुम्ही एक फेअर अँड फ्री ट्रायल करचे, ह्या नेक्ससाक ह्या रॅकेटाक धरचे आणि कोणाच्याच प्रेशरा अंडर येना आसतना, कोणाच्याच खंयच्याय सरकाराच्या दबावा अंडर येना आसतना तुम्ही करचे. आम्ही युथ काँग्रेसीन सुद्धा पयलीं सुद्धा आम्ही डीजीपीक आम्ही मेळ्ळा, आम्ही डीजीपीक मेमोरेंडम सुद्धा दिला. आम्ही त्याच्या पयलीं प्रेस सुद्धा घेतला की हो इश्यू प्रत्येक वाठारान, फोंड्यात सुद्धा वाठारान थंय सुद्धा ड्रग्स धरिल्ले. आणि एव्हरी वीक आमकां खंय ना खंय तरी ड्रग्सा खातीर युथाची डेथ जाता, ट्युरिस्टाची ना जाल्यार लोकलाची, हे आयकुपा येता, ना खंय ड्रग्स धरले म्हणून आयकुपा येता. सो मातशी आनी पुलिसांनी खंयच्याच प्रेशरा अंडर येना आसतना ह्या जे मंत्री आसा भ्रष्ट जुमला पार्टीचे तांकांय एक्सपोज करचे आणि युथांक आणि गोंयच्या फुडाराक वाचोवचे.